गोयच्या थळाव्या घडामोडींकडेन वळून मुख्यमंत्री कार्यालयान जाहीर केला की मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आयज सांजवेळा बसका घेवन प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्प संबंधीच्या हुस्क्याविशीं चर्चा करतले। हालींच जाल्ल्या सायट सर्वे आनी स्टेक होल्डर्सांकडेन आदी मेळिल्ले समजुती उपरांत ही चर्चा जाल्या। ह्या प्रकल्पाविशीं आपली स्थिती स्पश्ट करपाचो सरकाराचो हेत आसा। पूण हो प्रस्ताव काडून उडोवपाचो उलो मारून सीएम हांका 3 फावटी मेळिल्ल्या चिंबेल गांवकारांनी आयज बसकेक हाजीर रावचे नात अशें सांगलें। फुडलीं पावलां थारावच्या पयलीं हे विशीं अंतर्गत चर्चा करपाची तांची येवजण आसा। तेका हांवें क्लियरली सांगलेलें की आयज सीएमाक आमी मेळोंक शकना म्हणून, कित्याक आयज आमचे चालू आसा आनी आमचे डिसिजन्स घेवपाक जाय। हेच्या पयलीं आमी सीएमाक 14 तारीख मेळ्ळे, तेन्ना आमचो स्टँड क्लियर जालें की स्क्रॅप करा म्हणून। 15 तारीख सीएम आमकां मेळपाक गेलो, तेन्ना आमचो क्लियर स्टँड जालो की स्क्रॅप करा म्हणून दोनूय प्रोजेक्ट। सीएमान यू टर्न मारले आनी 21 तारीख सांगले परत मेळ्ळे आमी, तेन्नाय डिमांड आसली की आमकां स्क्रॅप करा म्हणून। तेणी सांगलें की स्क्रॅप जावची ना म्हणून। तेका आयज कलेक्टराक क्लियरली सांगलेलें आयज आमी मेळोंक शकना। आतां ऑन द टावर रिपोर्ट आला पळय तेंच्या ओन तेणी केला तो रिपोर्ट, आनी तिका सांगलेलें की आमकां DPR कॉपी दिया पयलीं। केन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना वन सायडेड डिस्कशन जाता, आमचे कडेन प्लॅन्स नासता, सायट कितें आसता तें सगळें कांयच नासता, स्केच बी कांय नासता आनी DPRची कॉपीच ना आमचे कडेन। सो ते एक डिमांड घातलेलो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।